सोमाराकच मिटींग घेतिल्ली आणि त्या मिटिंगे म्हणजे आज बुधवार आसा गेल्या त्या सोमारा मिटींग घेतिल्ली त्या मिटिंगे म्हजे कडेन जवळ जवळ 50 सुमार सायट्स आयडेंटिफाय जाल्यात इन वेरियस तालुकास आणि त्यो सायट्स जे आसा पळय न्ही ताजी इस्टिमेशन करपाचें ड्रॉईंग तयार करपाचें काम चालू आसा म्हजे हिसपान सप्टेंबर ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबर पर्यंत ती सगळीं कामां टेंडर जातली आणि जानेवारी फेब्रुवारी तेजें काम स्टार्ट जातलें कारण नॉर्मली कशें आसता WRT डिपार्टमेंटाचें काम जे आसा पळय न्ही हें जानेवारी टू मे पर्यंत जावप कारण त्या वेळार मातशें ड्राय स्पेल आसता आणि उदकाचें हें कमी आसता सो त्या नजरेन आमचे हे जे आमी 50-100 म्हटल्यात 50-60-70 सुद्दां जाले जाल्यार खूब जालें. सो फुडलो पावस म्हणल्यार हे आमकां तेच्या पयलीं रेडी मेळटलें ना फुडलो पावस म्हळ्यार मेळूंक शकतात बरेचशे बंदारे आसले मेळटले खुबशे बंदारे जे आसा पळय तांकां मेळटले हा ओपोजीट जावपाक लागले ना कशें आसता एक दोनूय कडेन मातशें हें जाला ते म्हणजे कुर्टी पूण थंय सुद्दां काही लोक आसात तांकां समजावन सांगिल्लें आसा बरेच लोक कन्विन्स जाल्ले आसात आणि काही लोक जे आसा पळय ते विरोध करतात ते कितें विरोध काही लोकांचे आरोप असे आसा सर की सेक्शन 140 लावन काम चालू आसा म्हणटा ते आणि आमकां थंयसर ज्या जाग्यार चडच जर हें केलं जर जाय जाल्यार थंय सरकारान उपाय ते करचोच पडटा न्ही आतां कोकण रेल्वेची लायन जर डबल ट्रॅकिंग करपाक दिना जर जाय किंवा आनी कितें काम आसा तें करपाक दिना जर थंय गव्हर्नमेंट सरकारान हो उपाय करचो पडटा 140 लग्न लावपाचें कॉन्फिडन्सान पण घेवंक जाय न्ही सर लग्न जावपाक जाय म्हणून 140 लावपाचें लोकांक कॉन्फिडन्सान सांगलां आरे बाबा कॉन्फिडन्सान न्ही तुमकां खबर ना तांकां वचून आमची इंजिनियर जे आसा पळय न्ही 2-2, 3-3 सेशन्स घेतली आणि प्रेझेंटेशन केल्लें आसा पंचायती वचून प्रेझेंटेशन केल्लें ओपोजिशनांचे अशें म्हणणें आसा की सेक्शन 144 हे गव्हर्नमेंटाचे फेवरेट जाल्लो आसा वचत थंय सेक्शन 144 ला येता म्हणून साहेब वचत थंय जर विरोध जावपाक लागलो मागीर सरकारान कितें करपाचें वचत थंय जर विरोध जावपाक लागलो सादे कामाक सुद्दां हें नाका तें नाका हायवे नाका ब्रिज नाका हें नाका तें नाका तसंच नाही पूण लोकांची घरां उडोवन लोकांचे उडोवन हायवे हे ते कित्याक हायवे मिनिस्टरान क्लियर आय वॉज सो हॅपी एज अ प्रोफेसरा भशेन वचून बाबा आमचो खाबराल थंय ते एक्सप्लेन करतालो लोकांक समजावन सांगलां यू पीपल शुड एप्रिशिएट इट ऑल्सो कशें आसता 4 घरां ना रे अरे बाबा 4 घरां आणि 4 घरां आमी बेवारशी करनात न्ही गव्हर्नमेंट इज गोइंग टू हेल्प देम is going to give them substitute place and also the house possibly ओके आणि एक इनिशिएटिव्ह आला तुमचा तो म्हणता पळय वॉटर हार्वेस्टिंग तुम्ही पाठी काम चलता पूण आयकय वॉटर हार्वेस्टिंग वॉटर कन्झर्वेशन हे घरावयलें उदक आसा तें सांबाळपाक जाय हातूंत दुबावूच ना ती एक आमकां भितर संवय जावपाक जाय पूण बंधाऱ्याच्या माध्यमांतल्यान आमकां चड उदक बंधाऱ्याच्या माध्यमांतल्यान आमचें वॉटर टेबल जें आसा पळय न्ही तें एकदम चड हाय येवंक शकता आणि म्हणून हांवें चड भर दिला तो हाजेर दिला कित्याचेर दिला आसा बंधाऱ्याचेर दिला आसा सर एक दुसरो इशू आसा किलारी डॅमस आसा किलारी लेफ्ट एंड रायट जो कॅनल आसा त्याचे मेंटेनन्सा खातीर कितें बंद करपाचें आशिल्लें अशें न्यूज अजून सध्या तरी ना पूण अंडर प्रोसेस तांचे त्या वडच्यान महाराष्ट्रांतल्यान आमचे कडेन न्ही आमचें जें आसा पळय आमचें काम जें कितें आसा पळय तें काम आमी ह्या म्हयन्याक जेन्ना कॅनला उदक ना आतां करून काडटा पण त्याचे इफेक्ट म्हणजे उदकाचे पाणी पुरवठा कांय जावचें ना गेले ते पळय लक्षांत घे एक सादी गोश्ट आमी लक्षांत घेवपाक जाय आनी परफॉर्मिंग गोश्ट आसा लक्षांत घेवपाक जाय गेल्या म्हयन्याक जून म्हयन्याक सुद्दां पावस नासून आमच्या डिपार्टमेंटान रॉ उदक सप्लाय केल्लें आसा पण जेन्ना तुमी वयल्यान मेंटेनन्स खातीर उदकाचो फ्लो बंद करतले तेन्ना सकल उदक पावचें ना मागीर कशें करतले आरे पोरू केलें म्हणून सांगता हांव पोरू पावसूय नाशिल्लो उदकाची सप्लाय कमी आशिल्ली पण तरी आसतना वी सक्सेडेड इन प्रोवायडींग वॉटर पूण तुमी रॉ वॉटर दिता पीडब्ल्यूडी पूण उदकूच लोकांक कित्याक मेळना ना मेळटलें कितें आसता पळय ना फॉर एक्झाम्पल आय टेल यू PWDच्या जवळ जवळ 5 ते 6 ट्रिटमेंट प्लांट जे कंप्लीट जावपाचे आसात ऑन द वे ऑफ हें म्हणटात कंप्लिशन ते कंप्लिशन म्हणजे पण डिसेंबर म्हटल्यार काही प्लांट तांची कमी 24 वर म्हणना हांव पूण सादारण 7-8 वरां तरी उदक मेळटलें सगळ्यांक मेळूंक जाय अनेक गजाल तुम्ही मिनिस्टरांनी ऑफिशियला काल कितें सोमारा मिटींग कितें ते दूदवाले जे आसा पळय न्ही तांकां जवळ जवळ 3-4 हजार दुधाचे हांकां पयशे मेळूं नाशिल्ले तांकां ते चवथी पयलीं पयशे दिवपाक प्लस त्या बरोबर कामधेनू स्कीम जी आसा पळय न्ही माननीय मुख्यमंत्र्यान म्हटल्या तातूंत चेंजीस वगैरे केले अशें म्हणून ती बरोबर आसा तर ती शेतकाऱ्या कडेन पावोवपाक जाय आनी ती शेतकऱ्या पावोवपा संबंदी आमचो एनिमल हजबंड्री मिनिस्टर जो आसा पळय न्ही तो बिचोले मिटींग घेवपाचें आसा नंतर हांव मागीर फोंड्या मिटींग घेवपाचें आसा तशेंच मागीर सांग्यार मिटींग घेवपाचें आसा जेणे करून डेरीची चळवळ जी आसा पळय न्ही ती लोकां कडेन पावोवपाची आनी एक
सरकाराली येवजणी भितर जे म्हणजे स्किमी भितर जो कितें बदल जाला तो बदल शेतकऱ्यांक कळपाक समजला. तो कितले लोकांक पयशे मेळोंक आता डेअरीचे पयशे साधारण 3,000 सुमार मेळटले आता आता दिता. 4 पयलें मेळटले. थँक्यू